Newly appointed President of the Goa Pradesh Congress Committee Girish Chodankar called a press conference at the Congress House on Thursday. Addressing the media, Chodankar said that the statement given by Vijay Sardesai and Manohar Asgaonkar, blaming the central government for not informing the public about the Adopt a Heritage scheme, he said these claims are completely false and cannot be true. He further added that for the last 2 months, Goa is left headless without a chief minister, due to which the Goan administration has totally collapsed. He demanded that a new chief minister be appointed or someone else should take over the position soon, or else they will be forced to come out on the streets in protest. Adopt a Heritage ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची स्कीम आसा. त्या संदर्भान ज्यो गोंयचे मॉन्युमेंट्स आनी स्ट्रक्चर थोडे कॉर्पोरेटरा कडेन सोंपोवपाचो जो इशू आसा त्या हेजेर दोन मंत्री मनोहर आजगांवकर आणि विजय सरदेसाय आणि धक्को जालो आणि गोंय राज्याक काळखान दवरला आणि आमकां कांयच खबर नासतना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान हें केलां अशें काल सांगलें. गोंयच्या खुबशा लोकांक तें खरें दिसलें, आमकांय खरें दिसलें. पूण हे दोगूय हेणी आपल्याकूय BJP कडेन घाणाक दवरल्यात, म्हणजे हायपोथिकेट केल्यात आणि आपले पार्ट्यो BJP कडेन हायपोथिकेट केल्यात आणि आता हे गोंयय बी BJP कडेन हायपोथिकेट करतात. BJPचो हेंचेर कसलो दबाव आसा खबर ना, पूण ते कितेंय असलें गोंय विकपाक काडपाक सुद्दां ते तयार आसा. आनी काल जर तेणी कितें सांगलां की आमकां हें खबर ना, आमकां कॉन्फिडन्सान गेले ना आनी गोंय राज्याक कांयच खबर ना, हें म्हणटा तें सारकें खोट आसा. तेंचे कडेन मागणी करता की तेणी ताबडतोब खरें कितें आसा तें लोकां मुखार सांगचें. 2 दिसांचो हांव तांकां वेळ दिता. 2 दिसांनी ते जर खरें कितें सांगलें ना जाल्यार 2 दिसांनी म्हाजे कडेन डॉक्युमेंटरी एविडन्स आसा ते हांव प्रेसाक रिलीज करतलो. कारण अशी खंयचोच सरकार फटींगपणां उलोवपाक शकना. सरकारान लोकांक खरें कितें आसा तें सांगपाक जाय आनी सरकारान तें बिस्केट एक तर तेणी सगळें हें हायपोथिकेट केल्या हें तेणी एक्सेप्ट करपाचें आनी आमी BJP कडेन सरेंडर जाल्ले आसात. ना जाल्यार तेणी गोंयच्या लोकांची माफी मागपाक जाय की आमी फटींग उलयला हें तेणी सभे मुखार मान्य करपाक जाय. बिकॉज वी कॅनॉट कंटिन्यू लायक दीस. एक मनशा खातीर आख्खें गोंय आमी आजारी करपाक शकना. आनी जो मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर जो सांगता बरो ना म्हणून आमी सगळ्यांनी तेजे खातीर सिंपथायज जाले, आमी तेजे खातीर मागलें तो बरो जावचें म्हणून हें केलें. पूण एका मनशा खातीर आमी 14 लाखांक आजारी करपाक शकना आनी गोंय आजारी करपाक शकना. तो बरो जावचें हें मागणी करता आनी तो जर बरो जातलो जाल्यार ताका तणाव मुक्त करपाक जाय आता. आनी BJP ताका बरो जावचें अशें जर तांकां खऱ्यांनीच दिसता जाल्यार ताका ताबडतोब ज्यो तेजे तणाव आसा फायली पास करचे गव्हर्नमेंटाच्यो ह्यो तणाव तेजे कमी जावपाक जाय. त्या खातीर ताबडतोब नवो मुख्यमंत्री गोंयांत नेमणूक जावपाची गरज आसा. आनीक गोंयचे जे वेगळे वेगळे प्रश्न उरलेले आसा, फायनान्शियल प्रश्न आसा, मायनिंगाचे प्रश्न आसा, काजिनोचे प्रश्न आसात, अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रश्न आसात, असे वेगळे वेगळे प्रश्न आसात. त्या प्रश्नाक सुटावे करचे अशी आमी स्ट्रॉंग मागणी आमी गव्हर्नरा करतात. तशेंच केंद्रीय जे नेतृत्व BJPचें आसा ते परत परत सांगता देश पयलो, मागीर पार्टी आनी मागीर इंडिव्हिज्युअल. आनी गोंयचे दृश्टीन एक मनशा खातीर आख्खे गोंयच्या लोकांक तुमी वेटेक धरल्यात. तो कसलो हट आनी कसलें कारण आसा की एका मनशा शिवाय दुसरें सरकार चलना. सो आमी ही मागणी फोर्सफुली करतले. आमी 2.5 म्हयने पाशेंस काडले आनी तेजे मुखार आनी सिंपथी तो बरो जावचो, बेगीन येवचो घरा. आनी जर तांकां तो मुख्यमंत्री जाय जाल्यार तो बरो जातकच परत ताका तुमी मुख्यमंत्री करात, आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. Bharatiya Bhasha Suraksha Manch blamed Goa government for rejecting all the applications for starting schools in Marathi and Konkani medium but has permitted to open new primary school in English medium. Speaking at a press conference, Subhash Velinkar said that no other state in India have followed the anti-Indian language policy in the administration of primary education. He further stated that the circular of 25th January makes it abundantly clear that though minority schools are run with government grants, they are allowed to be administered under separate rule. आता हांगाचो डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन जो आसा तो दिशाहीन जाला, ताका डायरेक्शन दिवपाक कोण ना आणि ताज्यामुळे ताका ह्या 3 मंत्री जे आसा तांची कमिटी जी आसा
ताणी ह्या इश्यूचेर हें जे रिजेक्ट जालें आनी एकूय शाळा निवना ताजेर फेरविचार करपाक भाग पाडचो शिक्षण खात्याक आनी ताज्या खातीर आमी 10 तारखेपर्यंत वाट पळयतात आनी 10 तारखेपर्यंत आमच्या जर अशें लक्षांत आयलें जाल्यार आमी ताका फाटलें आंदोलन आमचें जें चल्ललें तें भाजप गव्हर्मेंटाच्या विरुद्ध चल्ललें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन जो पर्यंत इंग्लीश ग्रँट बंद जायना तो पर्यंत आसतलें त्यामुळे जे जबाबदार आसा इंग्लीश ग्रँट बंद करपाक हाज्या फुडें न करपाक ते सगळे हातूंतल्यान तोंड कशी पडटले आमच्या टार्गेटचेर येतले आनी ताज्या मुळे आज ह्यो शाळा हें एक निमित्त आसा आमच्या समोर ह्या शाळा नव्यो जावप कोंकणी मराठी हें ह्या गोंयच्या संस्कृतीचें भवितव्य आसा अशें आमकां दिसता आनी ताज्या मुळे ह्यो शाळांचो जर फेरविचार करिना गेल्या वर्सा आमी वोगी रावले अंदूच्या वर्सा अशें केलां आनी आतां कायम जर अशा प्रकारचें चालू रावलें जाल्यार ह्यो पार्ट्यो आमकां नाका असो स्टँड आमकां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक घेवचो पडटलो जें टार्गेट भाजपचें केलां बाबासुनान तेंच टार्गेट ती तोफ जी आसा ही उरलेले घटक जे आसात हातूंतल्यान मगो आनी गोवा फॉरवर्ड हांच्या कडेन आमकां वळोवची पडटली अशा प्रकारचो इशारो आमी ह्या हातूंतल्यान दिता 10 तारीख पर्यंत तांणी निर्णय घेवचो अशा पद्दतीन आमी केल्लें आसा आनी विदावट लिडर जी हें डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन जी आसा भरकटता आनी केन्ना तरी कोण तरी इन्स्ट्रक्शन दिवन गेला तें पाळपा खातीर ते सामकें आटापिटा एक करतात आनी हें सगळें बोगसपणां जी आसा केन्नाच एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें इतलें हशें जावंक नाशिल्लें तितलें आतां जालें हें जें एज्युकेशनल क्वॉलिटी म्हणून जें उलयता अनेक पेपरांनी अनेक पत्रकारांनी हाजेर घसरलेली क्वॉलिटी जी आसा ताजेर हें केलां आनी फाटली प्रेस कॉन्फरन्स तर इट वॉज टार्गेटेड टू दीस पर्टिक्युलर इशू आनी म्हणून हो जो आसा शैक्षणीक दर्जा वाडयलो म्हणून जे सांगतात श्वेतपत्रिका काडा ताजेर अशी आमची मागणी आसा सरकारान व्हायट पेपर जो आसा हो ताजो तो पब्लीश करचो ह्या इश्यूचेर बेगिनात बेगीन अशी एक मागणी आसा जे परमिशन नाकारला आनी एका इंग्लीश शाळेक परमिशन दिला ते मागीर कितेंय म्हणू कशें म्हणू ताका कश्यो कायदोळे करूं पूण खरी गजाल म्हणजे ती एक नवी शाळा थंय परमिशन दिला आनी शाळा म्हणजे कोणाची एक व्हडल्या बिल्डराची तो पुण्याचेर येवन गोंयांत आपले बिझनेस करता तो आतां एज्युकेशनान भितर सरला तर हातूंत ही असली गजाल भारतांत खंयचेच राज्यांत जावंक ना आनी सद्या जायना अशें म्हाका दिसता संबंद भारताच्या म्हाका एक्सपिरियन्स आसा आनी अशे थळावे भाशांक रिजनल भाशेक लोकल भाशेक तुमी परमिशन सगळी नाकारून सरसकट सगळ्यांक आनी एका इंग्लीश भाशेंतल्यान मुळावे शाळेक परमिशन दिवपाचो जी करपाची ही घडणूक जी आसा हे कार्य जे आसा सरकारान केलां तें भारतांतल्या खंयच्याच राज्यांत जायना अशें म्हाका दिसता आनी हें कित्याक तर ह्या सरकाराक बाबा खंयच्या दिशेन वचचें आपलें काम कितें हाची कांयच कल्पना ना भरकटलेले भशेन इट इज लायक ए रडरलेस शीप खंयच्यानी मातशें फोर्स आयले हेवटेन गेली तेवटेन आतलें चल्लां सारकें म्हणजे सारको रडरलेस गव्हर्मेंट म्हणटा तसो गव्हर्मेंट चल्ला आनी त्या गव्हर्मेंटाची हे ताज्या ऑर्डरीन ताज्या प्रेशरान कशें म्हणून म्हाका खबर ना जे ब्युरोक्रेट्स बसल्या शिक्षण तज्ञ बसल्या डायरेक्टर म्हणून डेप्युटी डायरेक्टर असिस्टंट डायरेक्टर ते तांकां स्वताचे जे एक कर्तव्य आसता तें करपाक न दितना तांचेर प्रेशर घालून आपल्याक जाय तशें करून घेता थंय हो सरकार ताजो आमी निशेध करूंक जाय इतलेंच न्ही ते ताजे आड लडपाक जाय
Revenue Minister Rohan Kauntia said that the government will open a common service center across all the talukas which will act as an interactive platform for all services throughout the government departments. Speaking to media persons after holding a grievances meeting with the people from Tiswari Taluka, Revenue Minister said that Goans who have proper documents will now be allowed to do self-attestation without the role of talatis, and this type of initiative would allow common man to get his process clear at a faster pace. We are trying to open a common service center across all the talukas. Common service center will be the interactive platform for not only revenue services but all services throughout the government departments. It will be, the umbrella will be under jail. Jail will be forming. The first one is due for opening in South Goa, which we were awaiting for some days. In a couple of months of time, we will ensure that a common service center at Margao is opened up. There were some concerns raised as regards to the rates which have gone up. The escalation of rates last done was in 2010, and आता जे rates वाढले after 8 years are a marginal increase, wherein we are saying which will not increase with the common service center. It includes the increase of rates of the DSLR and the fees of the common service center incorporated. पण जे रेजिडेंट सर्टिफिकेट कॉमन सर्व्हिसेस रेजिडेंस कास्ट डायव्हर्जन्स हे सगळे जे ऑफलाईन म्हणजे कॉमन सर्व्हिस सेंटरकडून समज तुका 50 रुपयाक पडटा इंक्लुडिंग फॉर्म 1 and 14 others, the same services online will be free of cost. So we are saying you take services on an online platform and don't pay a single rupee for it. And if it is offline, then you will have to pay the fees what you were paying earlier. A slight increase has been done. So people have to understand that the increase is in tune with the two things. One is the type of facilitation services, time-bound services what we are doing, trying to ensure accountability of that. And the interface which will with this time-bound, disconnecting them to come repeatedly to the Mamlatdar's office or this 10 फाटी 5 फाटी येता आपण आपल्याला काहीच जायना was a grievance. Common service center will address it. The person does not have to go and visit any office for the services under the common service center. Since these reforms need to be understood by the people, under ease of doing business, under simplification of procedures, and the right to time-bound services, the Revenue Department has been the first department to ensure that these services are there. Certificates being made online, certification process like residence, caste certificate, divergence certificate, income certificate is all online. We also try to get Form 1 and 14 online. So I think this is streamlining a lot of processes, plus mutation also reform करून we have ensured that within 90 days, with or without objection, mutation file has to be cleared, for which Gauri Dharni, सब रजिस्ट्रेशन आमच्या ऑफिस इंटिग्रेट केल्यार हे लास्ट 1 वर्स आम्ही एक्सरसाइज करीत आसा. आणि तसेच पार्टिशना खातीर ऑल्सो वी मेड अ रिफॉर्म वेर वी सेड notices will not be served to everybody in the property but only the people in the adjoining boundaries of the particular property, so that issues get resolved. After today we are going back to the taluka. We need to know the performance of our department. We need to make it better. Taja Khatir, we started with South Goa Collectorate last along with the MLAs of South Goa. We have done a grievance meeting in Bicholim Taluka. We had a grievance meeting in Bardes. And today we have decided to come to Tiswadi. Here, लोकांचे Tiswadi तालुकाचे various issues which were there we needed to address. I'm happy to say that a lot of issues which came up, and a lot of issues not only as complaints but a lot of suggestions which have come up are good to incorporate for us also, and which we'll be working towards. हे सगळे शेवटी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इज कॅटरिंग टू सर्वसामान्य लोकांक, सगळे सर्वसामान्य लोकांच्यो गोष्टी ह्या डिपार्टमेंट करता आणि तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अलॉंग विथ कलेक्टर्स, अलॉंग विथ जॉईंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू द टीम is also trying and finding ways and means to make things simpler for the people of Goa. गोंयकारांचे हित सांबाळपाचे आनी गोंयकारांक सादेपणान काम करून दिवपाचे ह्याच गोष्टी कारणी खातीर आमी आयले. आणि टू मेंटेन अ पार्टिसिपेटिव डिस्कशन, टू मेंटेन अ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, टुडे वी आर हॅव्हिंग फेस टू फेस डिस्कशन विथ द पीपल हू आर एग्रीड or who would like to come and give suggestions. Goenka against PDA convener Arturo D'Souza said that it's been 4 months since the first notification of the PDA was received. Speaking at a press conference, D'Souza said that the TCP minister had promised to conduct a TCP board meeting, but it has not been conducted yet. He alleged that TCP minister only made empty promises without conducting the TCP board meeting and starting the denotification process.
D'Souza also warned that if the TCP minister fails to officially denotify the PDA according to the 73rd and 74th constitutional amendment, in 6 days the Goenka against PDA will be going on a chain hunger strike at the Azad Maidan in the city. आमी असेंब्लीन गेले, आमी ताका मेमोरेंडम दिले, आमी तांकां मेळवले, आमी आनी एक पार्ट पासून ताका लास्ट लेटर आमी तांकां ऑन 18th of April आमी एक लेटर ताका दिलेले, and this was a personal letter to him asking him for an audience. आमी तांकां सांगलेलें की बाबा आमकां एक ऑडियन्स दिया आनी आमचे पळय कितें आसा तें मानून घे. पूण ताणें सारकीं दारां बंद केलीं आनी सगलो वखद सांगता तो आपणाची दारां ओपन आसा म्हूण. आमकां इतलेंच जाय आशिल्लें की ताणें हो TCB बोर्ड मिटींग घेतलोलो, पूण ताणें TCB बोर्ड मिटींग घेवंक ना आनी आयज पासून तो सांगता आपूण घेवचो ना म्हूण. तो असली एडमेन्सी, इतलो राग, इतले गोट हेजेर रावन किल्ल्यार रावन तो आमकां सांगूंक सोदता की तुमकां जाय तें करा. एके वाटेन त्राजन डिमेलो आपणाक आमकां सांगता तुमकां जाय तें करा आनी एके वाटेन तो सांगता. आनी हो इश्यू पळय आसा तो मिनिमायज करपाक तो डायवर्सिव टॅक्टिक्स यूज करता. जे पळय खरे मुद्दे आसा ताजेर डिस्कशन करीत ना आनी दुसरे कितें वेगळेच कितें आसा ते घेवन घट रावता आनी हो इश्यू तो डिवायड करूंक सोदता, हो न्यूट्रलायज करूंक सोदता. खरे पळय ते पळय इश्यूज आमी रेज केलेले आसा. आयज पासून ताणें कांयच आमकां आश्वासनां दिवंक ना, आश्वासनां म्हणजे बेश्टी उतरांनी सांगलां, पूण एक्चुअली आमकां जाय आसलेलें की ताणें तो TCB बोर्ड घेवन एंडोर्स करूंक जाय आसलेलो. ताणें तर म्हटलां की आमी ते काडटा, PDA काडटा जाल्यार ताणें TCB बोर्ड मिटींग घेवन एंडोर्स करूंक जाय आसलें आनी ही शूड हॅव स्टार्टेड द होल डिनोटिफिकेशन प्रोसेस. आयज आमी सांगूंक सोदता की आमी सगळे एकवटान आसा. जे पळय जे PDAचे विरुद्ध जे पळय गांवांनी लोकांनी लेटरां दिलेलीं आसा ते सगळे आमचे बरोबर आसा आनी आमी आतां एक निर्णय केला की आमकां डिनोटिफिकेशन ऑन पेपर जाय तेन्नाच आमी फुडें उलयतले. डिनोटिफिकेशन पयलें PDAचें ताणें पयलें डिनोटिफिकेशन करचें आनी आमकां ऑफिशियल डिनोटिफिकेशन म्हूण दाखोवचें. दुसरें म्हणल्यार तो तर PDA स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार ही हॅज टू डू इट अकॉर्डिंग टू द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट्स. हें तर तो करूंक सोदिना. आमी ताका आतां एक 100 दिसाचे दीस दिता. हें तर तो करूंक सोदिना जाल्यार आमी 9 तारखेर आझाद मैदानाचेर चेन हंगर स्ट्रायक सुरू करतले. चेन हंगर स्ट्रायक सुरू करतले आनी आमी कशेच फाटीं सरचे ना. हे पॉलिटिशियन सगळे हे नॉट इवन 1% ऑफ द पॉप्युलेशन, not even 1% of the population, these politicians are using the mining lobby, the builders lobby and the casinos to rule Goans. Just 1%. आणि आम्ही गोंयकार दय दापून घरा बसल्या. तर हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन तुमचे माध्यमांतले की तुमी दोळे उक्ते करचे आनी हांकां एकेच पावटीन तांकां एक रस्तो दाखोवचो. We are giving them full support, extending the support for the future course of action ताणी आता announce केला पळय तो. And also we have now spread out to every village in Goa. And we are giving a call to all villagers that हो पळय आमचो फुडलो course of action जो Goa against PDN दिला, we are inviting all the villagers to come forward and support this call, because this is the last battle. बरे भशेन सांगले, बरोवन दिले, सगळे दिले. I think so it is a democratic setup
And it is time the TCP minister should act as a statesman. सगळ्यांक एकूच chance मेळटा. You shouldn't be remembered for finishing of Goa, being part of the conspiracy. As Mr. Arturo has said, you know, instead of being part of the mining lobby and the casino lobby and all these lobbies, builders lobbies, it is better to be with the people. Casino people are not going to vote. गोंया कितें चलता? Outside, गोंया इतले फामाद आशिल्ले आमचे वर्राद लोक म्हण, बरे लोक, मोगाचे लोक म्हण. Today it is known for casinos, prostitution, sex, drugs. This is not our Goa. And हे पळय कितें करूंक सोदता in the name of greater PDA, ODPs and regional plan is just to tighten their grip, which we are not going to allow. It is not only we villagers, even you, the media people, just think, when our children grow up, do you think they will be free in their own land? They will be slaves in their own land. He has to rise above his, whatever thing that he has got and prove to the people of Goa, yes, I will listen to the voice and act justly and meet the demands of the people for a bright future of Goa. Panjim Hoteliers and Traders Association held a meeting on Thursday to air their grievances and to discuss their next step in solving their issues. They stated that the association provides jobs and generates revenue for the government, but are being harassed in the name of the law with unfair norms and increasing taxes. Addressing the gathering, convener of FATA, Barnab Sapeko, said that the association demands that the government scraps unfair norms like the fire safety norms, saying that they don't actually guarantee safety from fire and is just causing inconveniences to trade owners. Demands we have made, and they are not demands of not only a single shopkeeper or a trader or a hotelier, it's also the professional. Now there is a big resentment because of the fire safety norms which they have set. They are saying every office should have fire safety measures like extinguishers and other measures, small shop. I want to ask the authorities, if you have this safety measure, what does it give? Does it give the insurance if there is a fire to the shop or to the office? In houses there are 4-5 cylinders, why no safety measure in the houses others? There is a big danger in flats. If the flat is closed and there is a leakage and you start a switch, there can be a blast, and it has happened before. So what are they trying to do? Why this has come up suddenly? Goa has not faced much fire hazards. Maybe because of one incident that Kamla will, they are trying to push everything on the people, and they want to don't want to take any responsibility. Suppose he had a fire license and other measures, was the government giving him the money? He doesn't have insurance, he has lost 25 lakhs. So what is the point of having those extinguishers when a shop is closed and there is a fire? Okay, hotels we say we will maintain the fire safety measures and everyone has got pipelines and we have got a precaution because the staff and the owners are in the kitchen. So we have got CCP said we are scared of the fire risk. And fire department doesn't harass us, just 200 rupee license fee and we get the license. So we are asking the government to scrap that for the small traders and professionals. I have got a report from the fire department that CCP market is in danger and it can catch fire anytime, and they have sent a letter to CCP and let them deny it. They have said that there could be a big disaster and the responsibility of the shopkeepers and the CCP. Why should shopkeepers suffer? Let them take adequate precautions and have the traders who are doing the business, they are earning their livelihood. Here there are scams going on in the market, in the garage, and nobody is taking any action. And I would like to thank Urban Development Minister. The moment I gave him the memorandum, within 3 days he called for a meeting. He fired the mayor, the commissioner, and DMA was not there, but the director, this undersecretary was the Urban Development. He told, look into the grievances and give relief immediately. But till today, nothing has happened. Nobody has taken it. We have been to CM's office, Chief Secretary, but nobody has contacted us besides Urban Development Minister. And we have got high hopes that he will look into our grievance because he is the minister concerned.
Our demand is that now you should scrap CCP because dirty corporates, what are their job? What are they doing over the city? Let us know. They are already involved in scams. This is a charge which I am levying and they will deny it. Let us go back to the municipality, municipal council because we don't have the required population. Already kick-started this process around 15 days. We've been meeting traders, we've been meeting hotel owners, we've been meeting people doing businesses, including doctors, architects, engineers who have to, who are unnecessarily burdened with all these new measures the authorities have imposed on us. If you see the situation today, our government is actually killing business. Trade has gone down by nearly 70% in the last 3 years, mainly because of online. But we have to compete also with hawkers who don't pay any tax. There is so much corruption in the corporation of city of Panjim. Panjim is a city of 8.2 square kilometers. Population just around 40,000. Voters around 22,000. There are much bigger towns like Margao and Vasco. They don't have a corporation. Initially they tried to make a corporation because they wanted to include Talegaon, they wanted to include Porvorim, and it would be a greater Panjim corporation. But people resisted, and now we are just 22,000 voters and hardly 40,000 population is square kilometer area. We are a very, very small town in size. Some of the constituencies in Pune and all are bigger than the whole of Panjim put together. So in the name of cooperation, they've been exploiting us, and especially there are a few corporators who are so corrupt, and including ex-corporators who they have formed a complete nexus there of exploiting business because they exploit businessmen. Though we are against Gadas, all we are saying that make them also legal. The same criteria which is adopted by for businesses should apply to them. Aam Aadmi Party convener Elvis Gomes said that the organization Goinso Awaz, which recently came up with the Church Pe Charcha based on a viral video, is baseless. Speaking at a press conference, Elvis Gomes said that he is not defending the church and rather wants the main culprit to be punished, as the church is an institution and not an individual thing. However, he clarified that he supports Goinso Awaz, which comes up with issues which are often neglected by the government, and church issue is just a diversion to cover up other issues on which government has failed to take action. गोंयचो आवाज ही संस्था जी नवीच गोंयांत भितर आयल्या आनी ताणें जी सभा आयोजीत केल्ली मडगांवां, ती सभा जाल्या तेन्नाच्यान आमकां एकच आयकूंक येता म्हणटा तें चर्च 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 आनी चर्च पे चर्चा. काय व्हिडिओ काडप, मागीर राजकीय पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात ताणें आपली प्रतिक्रिया दिवप, चर्च 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 म्हणप. आमकां इतलेंच सांगपाचें आहा की चर्च आमी वळखता ते भाशेन इट इज एन इन्स्टिट्यूशन. ते कोण इंडिविज्युअल तातूंत काय ना, आमकां तांकां डिफेंड करपाचें अशें काय ना. पूण कितें पुरावे नासतना बेश्टेच कित्याक कितें घालप, दॅट इज हायली कंडेमनेबल. नंबर 1. नंबर 2 म्हणटा तें आमकां अशें सांगपाक जाय की दे जस्ट वॉन्ट टू डायवर्ट अटेंशन ऑफ द पीपल. लोकांचें जें अटेंशन आसा तें खंय तरी वळण दिवप ताका. कित्याक हेंचे कडेन पॉझिटीव 1.5 वर्स जाल्यार आतां पॉझिटीव अशें दाखोवपा सारकें कांयच काम ना. उदाहरण, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खंय पावलो, हाजेर कोण उलयता? कोणूच उलयना. जे आतां हेल्थ डिपार्टमेंट जावं, GMCन जावं, टिचर्स रिक्रुटमेंट जावं, खंयचेच डिपार्टमेंटान रिक्रुटमेंट सगळें स्थगीत जाल्लें आहा. ताजेर कोण उलयता? सगळें आउटसोर्सिंग चालू जाल्लें आसा, ताजेर कोण उलयता? मॉन्युमेंट आतां अनाथ केले हेंच्यांनी आनी आतां ते पोसपाक म्हणून भायल्यो खंयचे तरी पार्टी हाडून तेंच्या हातान दिवंक सोदता, हाजेर कोण उलयता? भुरग्यांचे रेप जाता, ते कशे प्रिवेंट करप, हाजेर कोण उलयता?
हजारांनी तुम्ही लेबर हाडटा गोंयांत, हजारांनी, नाल्यार दिलीप बिल्डकॉनाक विचारा जो ब्रिज बांदता ताका, ते लेबर कशे येता, खंय जगता, कशे रावता, ताजेर कोण उलयता? ना. अशी खुबशी उदाहरणां आसा. जबरदस्तीने तुम्ही PDA लोकांचेर थापता, सिलेक्ट करता गांव, खंयचे गांवांनी PDA व्हरपाच्यो. हिम्मत आसा जाल्यार सगळे कडेन PDA लावन पळया, ताजेर कोण उलयना. 35,000 कोटी तुम्ही मायनिंगाची चोरी जाली म्हणटाले, आयमोर थेफ्ट शा कमिशनान जाल्ले. जरी गोवा फाउंडेशन आनी दुसरे संस्था म्हणटा इट इज मोर दॅन 1 लाख crores, आमी म्हणटा 35,000च तुम्ही रिकवरी करता म्हणटले. PDA करता म्हणटा तुम्ही फक्त स्मार्टनेस दाखयल्या ती तुम्ही जाग्याचो वेव्हार कसो करपाचो, खंयच्यान करपाचो, हेजेरच तुम्ही स्मार्टनेस दाखयल्या. गोंय खरें म्हणजे पॅरलायज जाल्लें आसा, ताजेर कोण उलयना. आनी कोल पोल्युशन ताजेर तुम्ही कितें केलें, ताजेरूय तुमचे कडेन काय सांगपा सारकें काय ना. तुम्ही नदयो विकपाक दिल्यो, त्यो परत घेवपाचो तुमचे कडेन कांय प्रयत्न जावंक ना. हाजे वयल्यान एकूच दिसून येता की फक्त तुम्ही लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करता अशें सांगतलो जाल्यार आमचे कडेन लिस्ट व्हडलें आसा, टायम पावचो ना. कितें तरी पॉझिटिव्ह काम करा. आम आदमी पार्टी मागता सरकारा कडेन, जरी तुम्ही सरकार आसा गोंयांत, दिसता आसा म्हणून, पूण खरें म्हणजे एक्चुअली पॅरलायज जाल्लो आसा. कितें तरी लोकां खातीर पॉझिटिव्ह काम करून दाखयला. सी सर्क्युलेशन ऑफ व्हिडिओज, त्याचो टायमींग हें सगळें पळयलें जाल्यार वी आर कमिंग बॅक टू द सेम पॉयंट दॅट इट इज जस्ट टू डायवर्ट अटेन्शन फ्रॉम द एब्जेक्ट फेलियर्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट. टोटल फेलियर्स. कांयच ना, कांयच जायना, खंयच्याच क्षेत्रांत कांय जायना. लोक फक्त कचेरींनी पावटे मारून मारून येता, गाळयो मारून येता, लोकांची कामां कांयच जायना. म्हणून आमी इतलेंच सांगूंक सोदता, तुमी आसा आतां कदेलेर आसा, कितें तरी बरें करून दाखया आनी लोकांक कितें तरी एक लोकांचें कल्याण जावपा सारकें कितें तरी काडा. AAP leader Pradeep Padgaonkar questioned as to how the BJP spokesperson Sharmad Raiturkar claimed that BJP party has got a clean chit from Goinso Awaz organization when 2 BJP leaders are charged with corruption and investigation orders are already given. काल भारतीय जनता पार्टीचो एक प्रवक्ता जावं एक युवा अध्यक्ष शर्मद रायतुरकार हाणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन उलयला ते आमी आयकलां की ताणें आपल्या सगळ्या आमदारांक क्लीन चीट दिल्या. गोंयचो आवाजान ज्यांचेर आरोप केल्या तातले सगळे नितळ आसात आनी खास करून आपले BJPचे आमदार सगळे नितळ आसा अशें ताणें सारकें नेटान सांगलां. काल तें आयकता म्हणसर 24 वरां जावन आज पेपराचेर आमची 2 बातम्यो पळोवन म्हाका हांसपाक आयलें. एक वीज मंत्री आसतना जो वीज खात्यान घोटाळो जाल्लो ताची आयज कोर्टान सुनावणी सुरू जाता. वो मंत्री आयज ह्या कॅबिनेटान गोंय सरकारचे आसा, तो नितळ कसो जालो? आयज पेपरान दुसरी बातमी आसा की गोंयच्या राज्यपालान एका मंत्र्याच्या बांदकामाची चौकशी करपाचो आदेश चीफ सेक्रेटरीक दिला ओल्ड गोवा. तो हो नितळ कसो जालो? सो तुमच्या पक्षान जेन्ना हे सगळे फटींग तुमी म्हणपी भितर सरतकूच ते नितळ जाता, हो खंयचो न्याय आमकां कांय कळना. आयरिशान एक मागणी केल्या की हे चौकशी करपाक पब्लीक प्रोसिक्युटर वेगळो नेमचो म्हणून. अरे ज्या मनशाक तुमी पगार दिवन नेमतात तोच मनीस तुमचेर चौकशी कसो करतलो? सो ताका कुशीक दवरात आनी एक नवो मनीस नेमून ताचे तर्फे चौकशी जावंक जाय. खरें म्हणजे पयलींच्या तेंपार अशें आसलें की अशें कितें घडलें की मंत्री राजिनामे दिताले एक नैतीकतेचो हें म्हणून. आयज तें उरूंक ना. हे बाजून खाल्या हेंच्यांनी लज बीज सगळी. आमी मागता की ह्या दोगांनी जांचेर आरोप आसा चौकशी जावपाची आसा तांच्यांनी पयलीं कुशीक सरचे राजिनामे दिवचे, क्लीन जावचे आनी मागीर येवचे.